खबरो विस्तारान महाराष्ट्राचे 14तले 5 पर्यटक समुद्रात बुडले. 3 जाणांची प्रता सापडली, मात 2 जण अजूनही बेपत्ता आसा. शोधकार्य नेटान चालू आसा. गोवा लायफगार्डाच्या मदतीन शोधकार्य चल्ला म्हूण कळंगूटचो PI जुबा दळवी उलयला. RDX गोवा खातीर कळंगूटच्यान गौतम शिरोडकार. आज सकाळी संक सुमार 14 टुरिस्ट अकोल्याच्यान कलंगूट बीचर आयले उपरांत आफ्टर सम टाइम दे हॅड गॉन टू द सी वॉटर टू स्विम आनी नातना ते भितरले 14तले 9 लोक दे कूड कम आउट, पण 5 लोक आसा पळय ते उदकान बुडले. आनीक सर्च ऑपरेशन चालू केलें. लोकल्सांनी खूब हेल्प केली आनी भितरले 3 भुरगे आमी उदकांतल्यान भायर काडले. पण 108 आमी व्हेकल आपयली आनी दे 108 इन्फॉर्म दॅट दे आर डेड. सो मेल्ले मनशांची नांवां आहात चेतन गवळी, उज्वल वाकडे आनी प्रितेश गवळी म्हणून. आनीक 1 पर्सन अमॉंग देम इज वर्किंग इन द पुलीस डिपार्टमेंट इन महाराष्ट्र पुलीस. आनीक 2 लोक आसा पळय ते आजून उदकान आसात. तांचें नांव आसा किरण आनीक शुभम. आमी स्पेशली दृश्टीचे व्हेकल यूज करून फूल कोस्टल पेट्रोलिंग चालू आसा. वी हॅव इन्फॉर्म कोस्टल पुलीस ऑल्सो, वी हॅव इन्फॉर्म कोस्ट गार्ड ऑल्सो, फायर ब्रिगेड ऑल्सो केम अँड आवर SP will talk to naval police and they will also send a divers so that we will not leave any chance to rescue them. We have made number of cases. We have arrested a lot of tourists who are found on the beaches, and now it is that season is little slack, but still our action is on.